कुडचडेच्या काकोड्या लैंगिक अत्याचाराच्या घडणुकेंतल्यान समाजात चलयांच्या चारित्र्याविशीं हुस्को उप्रासला। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कुडचडेचो हो लैंगिक अत्याचार करपी मुखेल आरोपी जो आसा ताचो बापूय राजकीय फुडारी आशिल्ल्यान तो आपल्या गिरेस्तकायेचो फायदो घेवन तो ही दुष्कृत्य करतालो। कुडचडे आनी हेर आशी कुशीकच्या शाळांनी आनी कॉलेजींनी वचपी गरीब चलयांक आपले पयसो आनी म्हारग गाडयो दाखोवन तो तांकां भुरळ घालतालो। चलयेंकडल्यान फ्रेंडशीप करून तांकां पॉश हॉटेलांनी जेवणाक व्हरप, तांकां म्हारग गिफ्टां दिवप आनी आपल्या जाळ्यान शिरकोवप। उपरांत तांकां लग्नाची आमिशाय तो दाखयतालो आनी तांचे कडल्यान अवैध संबंध दवरून तांचे व्हिडिओ काडटालो आनी तांकां ब्लॅकमेल लेगीत करतालो। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतां मेरेन ह्या चल्यान सुमार 50 तरी चलयांक फुसलयल्ल्याचें कळटा। मात सध्या तरी 3 चलयांनी धाडस करून ह्या प्रकरणात रीतसर पुलीस कागाळ केली। उपरांत पुलिसांनी हाचेर FIR नोंद केली। आतां मेरेन ह्या प्रकरणात आरोपी सोहम नायक हाच्या विरोधात 3 बलात्कार आनी विनयभंगाच्यो कागाळी नोंद जाल्ल्याची म्हायती कुडचडेचो पुलीस निरीक्षक मेल्सन कुलासोन दिल्या। तशेंच हाचो फुडलो तपास क्रायम ब्रांची कडेन सोपयल्लो आसा आनी न्यायालयान सोहमाक 4 दिसांची पुलीस कादय फार्मायिल्ली आसा। हे एक गंभीर सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण आसूं येता जातूंत शोशण, ब्लॅकमेल ह्या सारके गंभीर आरोप आसात। हातूंत एका परस मायजांचोय आस्पाव आसूं येता, जाका लागून डिजिटल पुरावे जशे की मोबायल, व्हिडिओ, सोशल मिडिया तपासप हे गरजेचे आसा आनी म्हणूनच हे प्रकरण क्रायम ब्रांची कडेन सोपयल्लें आसा। हातूंत आरोपी सोहमाचेर अश्लील व्हिडिओ आनी कंटेंट प्रसारीत करपा खातीर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे म्हटल्यार IT कलम लागू केलेले आसा। अश्लील कृत्य आनी भौशीक अश्लीलते खातीर भारतीय न्याय संहितेचे कलम 994 आनी सान पिरायेच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या आरोपा खाला पॉक्सो कायद्या खाला कलम ताचेर लागू केलेले आसा। पॉक्सो कलम हो आसा तो सगळ्यात गंभीर कलम आसा जातूंत 7 वर्सां पासून आमरण कादयेची ख्यास्त जावपाक शकता। ताकाच लागून हे कलम खूब व्हड आनी धोकादायक आसा। पॉक्सो कायदो हो 18 वर्सां सकयल्ल्या सान पिरायेच्या भुरग्यांचे संरक्षण करपा खातीर केल्लो आसा, जातूंत सान पिरायेच्या भुरग्यांक नाका थंय स्पर्श करून तांचो छळ करप, अश्लील उलोवप किंवा मेसेज करप, अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ करप हाचोय हातूंत आस्पाव आसा। हो कायदो सान भुरग्यांच्या रक्षणा हेतान आशिल्ल्यान ह्या गुन्यांवात सोंपेपणी जामीन मेळप शक्य नासा, जाका लागून पॉक्सो आनी IT एक्ट हे लागू जाले जाल्यार आयुश्यभर जेल जावपाक शकता। ताकाच लागून हे फक्त स्कॅन्डल नासून हो एक गंभीर गुन्हो थारपाक शकता। सध्या हे केस जी आसा ती क्रायम ब्रांची कडेन सोपयल्ल्यान कुडचडेच्या ह्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आनीकूय प्रसंगां उक्ताडार येवपाची शक्यता आसा। अशाच गोंयच्या सगळ्या घडामोडींच्या अपडेट्सां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।